चांदयो पिला तुका तीन चानी हय पाटो चानी पिला तुका चांदी पिला तुका तीन पाटो आसतना हय हय रावणान सीते वयला दाखय वाट चांदी पिला तुका तीन पाटो रावणान सीते वयला दाखय वाट चय शिगम्याचे दीस आनी केप्यां कितें चल्लां हें जर आमी जाणा जावन घेवपाक जाय जाल्यार शिगम्याच्या मांडार वचचें पडटलें कारण केपेकार सद्या शिगम्याच्या मांडार बिजी आसा आमी वता केप्यां आनी जाणा जावन घेतले केपेकार कितें चिंतता लोकसभा निवडणुकी विशीं तांचे मागण्यो कितें आमी उलयतले लोकां कडेन डायरेक्ट आनी जाणा जावन घेतले हब एक्सप्रेस विथ रुपेश सामंत 1 2 3 Hub Express Judgment 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on. गोंयची लोकजीण तुमकां गोंयच्या गांवांनी दिश्टी पडटा आनी खास करून आमच्या सह्याद्री रांगेंत जी गांवां वसल्यात त्या गांवांनी दिश्टी पडटा आमी सद्या आयिल्ले आसा बारश्या केप्यां हांगासर आनी हांगा चल्ला शिगमो आमी मेळटले शिगम्यांतल्या मेळ्यांतल्या लोकांक आनी जाणा जावन घेतले 2 गजाली राजकारण आसाच दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हणजे शिगमो कसो खेळप आनी शिगम्याक अजुनूय तितलोच प्रतिसाद मेळटा काय ना तुमी पळोवंक शकता इतले बरे व्ह्यू हांगच्यान दिश्टी पडटा की हें गोंय हें खुबश्या भायल्या लोकांक खबर ना की गोंय इतलें सुंदर आसा आम्ही पाविल्ले आसा केपें मतदारसंघात लोकसभा निवडणुकीच्या या पार्श्वभुमीचेर आमी कवर करपाक आयिल्ले आसा लोकांची एस्पिरेशन आमचे बरोबर आसा सोयरू वेळीप हे पत्रकार पणजे कामाक आसता सोयरू तूं 3 दीस हय सगळे सोडून हांगा भोंवता सोडून न्हू आमचो हे ते परंपरा शिगमो चुकोवप नासता लेखणी सोडून भोंवता हां लेखणी सोडून भोंवता सुटी बरी दिली तुका न्हू घेवचें पडटा तें हांव शिगमो चुकयना न्हू दर वर्सा आमी शिगमो पळोवपा या या शिगम्याच्या मांडार वतलो जाल्यार चप्पल घालून वचपाक जायना आनी एक परंपरा आसा की हांगा महिलांक म्हणजे बायलांक आनी चलयांक एलावड ना पंचामृता फोर्टिफाइड राइस फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन कैल्शियम जिंक फॉलिक एसिड विटामिन A B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन अब घर घर में पंचामृता तू कितले वर्सां जाली ह्या शिगम्यान हें करता हांव हें धरता जाली आमची आतां 7-8 वर्सां जाली हांव येता शिगम्याक आतां 3 दीस तुमी रानांतल्यान भोंवता हय म्हणजे आतां आमच्या गांवांतल्यान जेन्ना मेळ भायर सरता तेन्ना आमी पयलीं आसाळी गांवांत वयता आसाळी गांवांतल्यान मागीर मल्लिकार्जून टॅम्पल आसा पळय त्या देवळा कडेन वयता आनी थंय साकून वैजावाडी नुवें ते गांव सगळे कवर करून आतां बारशें येयला सो आतां आयज आमी गुळ्यान गांवांत वयतले आनी नंतर मागीर आमी आसा ते आमच्या गांवांत चापोली हेतून ह्या आतां टोपी आसा पळय हेतून कितें कितें आसा आबोली आबोली हेची फुलां घालपाची आनी दोनूच आबोलीच आसा आनी खंयची फुलां घालप ना पातोळची हां पातोळची सगळे देवा ती पयली ही पातीची पात आमची हां वास घातले आतां शिगमो
भुरगे आपोवचे पडटा काय येता भुरगे? भुरग्या आमगे म्हणटानी भुरगे सगळे आमगे येता आमगे वर्सा नेमा प्रमाणे येता हांगून येता आनी आमी बरोबरचे नेम आमी चलयता. पणजे बिणजे काम करपी भुरगे येता आपले काम सुटयो बिटयो घालून? हय सगळी येता सगळे येता? सगळी आतां हो एका कितें म्हणटा? हो मांड म्हणटा हय. बारशे मांड. सो हांगा कितें बाकीचे गांवांतले लोक येवन खेळटा? हय सगळे गांवाचे लोक येवन पयले जे आसा खंयच्या गांवान येयलो म्हणटकीर पयले मांडार खेळटा. आनीक मांडार खेळले उपरांत प्रत्येक घरान वचून घराच्या अंगणान वचून खेळपाचें आसता. ओके. आनी जेवपाक खावपाचें कितें? जेवपाक सगळे जे लोक आसा म्हणजे सगळ्या घरांनी एक एक दोग जाण कशे पावता पळय तशे सगळ्याच्या घरा वचून जेवता आनीक जालें. आमी पयले केपें मतदारसंघ दर निवडणुकेक काँग्रेसी वतीन आपलो कल दिता. आमी पयलें की जे जे भाजपाचेर उबे रावले ते लोक हांगा पडले. सुरवातेक आयले आनी तेजे नंतर पडपाक लागले. म्हणजे फॉर एग्जांपल बाबू कवळेकार विधानसभेन आमी पळयले ते काँग्रेसीचेर राविल्ले तेन्ना आयले भाजपाचेर पडले. नंतर भाजपाचेर नंतर काँग्रेसीचेर जेन्ना एल्टन उबो रावलो तेन्ना तो एल्टनान बाबूक उडयलो. तेज्या पयलीं बाबून प्रकाश वेळपाक उडयलो. आतां लोकसभा निवडणुकीकूय हांगा पळयत जाल्यार सुमार 12,000 मतदान पडटा हांगा काँग्रेसीक आनी 11,000 मतदान पडटा भाजपाक. अशा वेळाचेर हो मतदारसंघ बाकीच्या मतदारसंघा परस वेगळो कसो हे सगळे जाणा जावन घेवपा खातीर पळयत रावत हब एक्सप्रेस. आमी मेळटले शिगमेकारांक म्हणजे जे शिगमे खेळटा तांकांय बी जे मेळन आसा तांकांय बी त्याय गड्यांक मेळटले आनी लोकांकूय मेळटले. जाणा जावन घेतले पल्स केपेचो केपेकारांक कितें जाय. आतां एक आसा डिमांड आसा पळय सगळ्यांचो की आतां ट्रायबलांक रिजर्वेशन दिवचें, ट्रायबलांक फुडें काडपा खातीर हें करचें. हेजेर तुमचें मत कितें? आमगे मत बरें आसा मत. राजकीय रिजर्वेशन आसचें 4 मतदारसंघान फक्त एसटीचो आमदार आसचो असो बी आसा? रिजॉर्ट जालें दिसता म्हाका 4 अशें. तुजें बी आसा कितें कॉन्टेस्ट करपाचो मनान? ना आमदार बी जावपा नाका. तशें कांय ना. जमनी फॉरेस्ट रायट एक्टा अंडर ज्यो जमनी आसा त्यो प्रत्येकाच्यो आपापल्यो जमनी दिवच्यो न्ही. पात्रांव राव मरे हांगा राव मरे अशें दिसता तुमकां? सद्या चालू केलां जमनी दिवपाचें काम? हां तें मातशें फास्ट जावचें अशें दिसता म्हाका. आनी हक्कान जगपाक दिवचें आमकां अशें न्ही. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। पयली आमी चिरातेर जाली आमी गाणी म्हणून पावते हांगा ना न्हू आमी थंय बसून आंगणां बसून म्हणपा हे गाणे. चांदयो पिला तुका तीन पाटो, चांदी पिला तुका चांदी पिला तुका तीन पाटो, पाट आसतना हय. रावणान सीते वयला दाखय वाट. चांदी पिला तुका तीन पाटो, रावणान सीतेक वेला दाखय वाट चय. मागीर कितें जालें चिरातेर मागीर आमचें तोंड म्हूण मारप, देवस्थान करप देवळाडेन वचून. देवस्थान केलें रातीन मागीर तोंड मारलें, तोंड म्हूण मारप, नमन करप, नमन आमगेलें नमन करप. करप नमन जाल्यार मागीर सद्या राती येवन खेळप आमकां रातीन तोणयेन खेळप. आतां तें खेळना तें तोणयेन खेळप. ह्या भुरग्यांक कळटा सारकें खेळप काय? आती भुरग्यांक खेळना कळना तितलें मग खेळटा उमेदीर खेळटा म्हणून. उमेदीर खेळटा. कशी खेळप सांग पळय. 2 तोणयो घेवप. 2 तोणयो घेवप. पयली आसा तो तुजा पयले लेफ्ट मागीर तुजी तोणीक तोणी मारप. तुजी मार पळय दाखय. ओके अशें 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 एकदां दाखयता लेफ्ट 1 2 3
हां तशें तिनूच राव राव 1 2 3 येस 1 2 3 1 2 3 अरे वा 1 2 3 अरे 1 2 3 1 2 3 आता हांव जॉईन जावपाक शकता तुका येस न्ही येस फक्त उक्त्या पांयांनी भोंवचो पडटलो येस रानान न्हिदचो पडटलो येस न्ही आनी पदां शिकची पडटली हय पदां मेन कळपाक जाय पदां पंडवालो साई जाण वाचना गेलो बाप पंडवालो साई जाण वाचना गेला अजून नेवऱ्या धाड सांगिला रे अजून नेवऱ्या धाड सांगिला मुळी माडो जो बिले अजून मुळी माडो जो बिले बारगाव देव तेरगाव मुळी माडो जो बिले दुर्बदा मुळी जो बिले तन्ना मकराव तेली रे माटमा तन्ना मकराव तेली सयोड गो गोडिलो रे माटवा सयोड गो गोडिलो शिके बोडे काढिले रे माटवा शिके बोडे काढिले जोण नेवऱ्या शिकारून लागले बाव जोण नेवऱ्या शिकारून लागले राजकारणाची गजाल सांग हो राजकारण सध्या थंडा सध्या वातावरण थंड आसा कांय बळना सध्या लोकसभेत कोण येणार कोण सध्या आमगे चडान चड मोदी येत आसता मोदी येतलो म्हणटा तूं हय तेच आमचें मत कमळावर कमळ मेळत मोदी न्हू हय तावलो हय कित्याक लोकांक ते कितें पयशे बिशे कितें तरी दिवन हेल्प केलें न्हू तेणें मोदीन म्हणून आतां जाणट्यांक- डिमांड कितें तुमचो डिमांड म्हळ्यार आमी चडान चड मोदी करतले कमळावर शिक्का हय निर्धार पक्का हय हां हय ताई माई हक्का हय कमळावर मारा शिक्का हां वेलकम आनी तुका लायला म्हणटा तूं कितेंय उलयता तें सगळें रिकॉर्ड जातलें आं आमी कांयच कट करचें ना मांडार बी वता काय बिजी आसा पण ना 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 हें बिजी सदां आसता बट हें ट्रेडिशन आमगेलें शिगम्याचें हें म्हाका सदां नीज गोंयकारां गेलें आनी आमी अलायव दवरपा जाय आनी खूब बरें दिसता की हे जे शिगमे जे आमगेलें हें ट्रेडिशन कोता हे भुरगे गोंयकारान नीज मूळ दवरला तेशें व्हरपा जाय सो टू सपोर्ट डेम आनी आमगेलें एक मोग तेंकां दाखोवपाक हांव एवरी लास्ट 3 years जालीं आतां हांव तेंचे बारा भोंवत आसता शिगमे येता मुद्दम लोक म्हणटा की कोट्यांनी रुपया म्हणटा हांगा शिगमो परेडाक घालता पूण हांगा ट्रेडिशनल शिगम्या खातीर पयशे ना म्हणटा ते सरकारा कडेन कितें जालां हें चुकता आनी म्हाका दिसता गोंयच्या सरकारान खरें खूंय कितें दिवपा जाय सी फ्लोट हें सगळें आतां कल्चर हो कमर्शियल जाला हें करपाचें कमर्शियल बट खरें शिगम्याचें सारको अर्थ तें तुका जाण जावपा जायो जाल्यार तुवें म्हाका दिसता आमगे गांवांत ते बारशें खोला मोरपिल्ला मिन्स हे सांग्या काणकोण ह्या वाठारान हें चोवपा जाय दॅट इज द एक्चुअल शिगमो की आमगेले शिगमे आतां हें कितें जालां आम फ्लोट्स जाय म्हणून करपा नाका न्हू बट म्हाका दिसता थिंगाचो ओन्ली 10% तरी तुमी पयसो तरी हे गांवांत तरी तुमी दिलो न्हू म्हाका दिसता हो लोक खुशाल आसतलो आनी शिगमो म्हणटा सारकें म्हळ्यार म्हाका दिसता देवास्पण केशें तें आसलें पूण ट्रेडिशनान कितें कोतालें हे गांवां मेळटा नॉट आज नानाच पयल्या शिगमा तरी फ्लोट जाले ते कितें डिपिक्ट कोताय आनी कितें दाखयताय तें लोकांक सगळ्यांक खबर आहा दुसरी गजाल राजकारणाचें कितें चल्लां एक म्हणजे हो मतदारसंघ हांवें पळयला जो जो मनीस BJPचेर उबो रावलो आपशंकर वेळिपा नंतर तो पडलो सॉरी प्रकाश वेळिपा नंतर बाबू BJPचेर उबो रावचे पयलीं काँग्रेसीचेर निवडून येत रावलो बाबू BJPचेर गेलो तूं काँग्रेसीचेर आयलो
तो पडलो हो मतदारसंघ BJP काँग्रेस स्ट्रॉंग होल्ड म्हणपाचो काय कितें? डेफिनेटली हे तुवें म्हणत आहा जे टायमार काँग्रेसान आमदार दिले कॅन्डिडेट दिला तो जिखून येयला कित्याक दोन वस्तू डेफिनेटली इट इज अ काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे वी हॅव मॅक्झिमम काँग्रेस सपोर्टर्स इन दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी बिकॉज काँग्रेसान पयलीं म्हाका दिसता जायते उदरगत केले आनी काँग्रेसान गोंयचे स्वातंत्र्याक आनी गोंयचे पासून जायत केलां सो हे लोकांक केपेंच्या मतदारसंघात लोकांक खबर आहा काँग्रेसान केलें तें लोकां पासून सो आनी इवन द कॅन्डिडेट म्हाका दिसता जेन्ना आज एक टायमार वार आशिल्लें बाबू कोणें उडोवपाक जायना म्हणून बट केपकारान दाखोवन दिलें बाबा बाबू इट इज नॉट बाबू इट इज बिकॉज ऑफ काँग्रेस ही इज टू वीन आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली विथ काँग्रेस वोट्स आय ऑल्सो वन आनी म्हगे पर्सनली वोट्स आसले हांगा सुमार एक 11,000 अशी वोट आसा जी काँग्रेसीचीच स्ट्रॉंग वोट पळयल्या आमी कोणीय रावलो जाल्यार ती पडटात ताका 10-11,000 रुपया 10-11,000 वोट सॉरी सो ह्या लोकसभा निवडणुकेत तुका दिसता ही वोट सगळी काँग्रेसी वोटेन येतली आतां? डेफिनेटली लास्ट टायम 2019 आमकां ऑलमोस्ट 12,000 काँग्रेसाक वोट पडले हिंगा आनी आय होप दॅट आय वील कंटिन्यू दीस लीड आशिल्ली आनी एक वोट बँक काँग्रेस आहा आय वील ट्राय टू कीप दॅट वोट बँक इंटॅक्ट कित्याक आज सरकार तुमकां खबर आहा कितें चलता तें सरकार आहा तो लोकां अंडर प्रेशर जॉब म्हणनाका बाकी स्कीम म्हणनाका जायत गेला जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर येयल्लो विकसीत भारताक मडगांव थिंगोन तांकां ऑफर अ लेटर दिल्ल्यो वीच वॉज नॉट निडेड बट लोकां अशें करून दिशाभूल करता सरकार बट डेफिनेटली लोक वोटर जाणा कोणा वोट करपा तो आनी म्हाका दिसता काँग्रेसा बरोबर वोटर रावतले आतां काँग्रेसचो हें कोण कॅन्डिडेट कोण? माय बी विदीन नेक्स्ट 48 आवर्स वी वील डिक्लेअर नेवर नो आमी एडिट करून हे घालचे पळय म्हाका दिसता कॅन्डिडेट अनाउन्स जातलो अशें चल्ला सद्या ओके ना जाला बाय टुमोरो आफ्टरनून सावथ गोवा इंचार्ज तूं कॅम्पेनिंगचो सो तुका कॅम्पेनिंग सांगतलो कितें लोकांक? ना ताका लागून आमी सद्या ब्लॉक्सी कॅन्डिडेट ऑल्सो मॅटर्स बट स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑल द बूथ्स सावथ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी इज मोर इम्पॉर्टंट सो हांवें काल इवनिंग एक मिटींग घेयल्या आनी ऑल द ब्लॉक सावथ गोवा आनी एवरी वन हॅज सेड दॅट दे वील वर्क फॉर द कॅन्डिडेट वॉयएवर कॅन्डिडेट काँग्रेस वी वील वर्क त्या फावटी काँग्रेस रिटेन करता म्हणटा सावथ गोवा डेफिनेटली तुज्या सिटींग एमपीचेर लोक बेजार आहा तो पावूच ना म्हणटा 5-5 वर्सां आमचे कडेन लोकांचे सेंटिमेंट्स आसताय न्हू सो वी कॅनॉट से एनीथींग लोक से फायनल इन डेमोक्रेसी इन दीस इलेक्ट्रल हितूंक पीपल आर सुप्रीम वोटर्स आर सुप्रीम सो वोटरांनी कितें सांगितलें आयकपा पडलें सो इफ खरें तर पावल ना डेफिनेटली कडेन पावल ना आसतलो सो लोक म्हणटा आतां हांव सावथ गोवा वोटर तूं म्हाका सांगलो काँग्रेसीक मारपा यो आनी हांवें जर तुका म्हटलें हेल्टन कितें रे तुजो तो खासदार येवच ना तुमकां परत परत मतां मारून कितें फायदो मागीर तूं कितें सांगतलो? आतां तेजेर सांगपा म्हळ्यार कितें पावल ना न्हू सो आम लोकांक माफी मागपाक वील हॅव टू एडमीट इट सी वी हॅव टू देर आर रॉंग्स जाली जाल्यार वी हॅव टू फर्स्ट थिंग टू एडमीट सो वी वील एडमीट सपोज इफ ही इज नॉट देर डेफिनेटली वील से बाबा दीस टायम आम कॅन्डिडेट जो कोण आम दिताय कोण पयलींचो वो आतां न्यू कॅन्डिडेट समज आम दिता वी वील सी दॅट ही रिचीज टू एवरी विलेज फॉर द नेक्स्ट कमींग 5 years फाटलो येवन आनी फुडलो येतलो अशें म्हण सांगता तूं व्हरचें पडटलो आयलो जाल्यार मागीर डेफिनेटली हांव वतलो सिन्स आय वील आस्क द पीपल वोट्स आय हॅव इट इज माय ड्युटी टू रीच टू ऑल सावथ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी ओके सो राजकारणाचो शिगमो सद्या चालू जाला तुमच्या बाबतींत तरी डेफिनेटली सावथ गोवा आनी म्हाका दिसता 100% काँग्रेस वील वीन सरकार जे असले पॉलिटिक्स जे आज BJP करता तसले काँग्रेसान इतली वर्स करूं ना काँग्रेस सगळे सामान्य व्हडले मनशां सगळे एक भाशेन चलताले आज हें जे राजकारण BJP चलता ते उमक्या जाणांकूच चलता बारीक कोण बारीक मनशा पासत कोण ना बाकी वस्तूचे राजकारण करताय बट आज लोकां जाय कितें आज हे आमगेलो कोण बारीक आमगे गांवचे लोक आहा तांकां कितें बेजीक वस्त जायो लायट उदक रस्ते हेल्थ एड्युकेशन हें इम्पॉर्टंट हें तूं एक गांव जरा आमगे गांव आतां वावुर्ला म्हणटा 60-62 years जावन आमकां रस्तो केला वावुर्ला आज काजू कट्ट्यान म्हणटा 1 week पयलीं रस्तो केला आनी तेला आमी प्रेशर मान सरकाराक मागोन आनी इलेक्शन भोगलें म्हणून रस्तो जालें दिसता म्हाका ना तेवूय जायना जालें आनी 5 वर्सां सो असलें राजकारण करपा जायना न्हू ट्रायबलांच्या वोटाचेर राजकारण चल्ला सद्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे लोक BJP वटेन वतले आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिता BJP
आमचे फॉरेस्ट रायट एक्टा अंडर आमकां जमनी नांवार करता. सो इट इज फॉर द एज लिडर्स एज अ MLA डेफिनेटली आमगे ST बांक सपोर्ट करताय. वॉट एवर इज देआर रायट तांकां कितें हकान मेळपाचें डेफिनेटली मेळपाचें. मतां BJPक मारतले ते, कारण BJPन सांगला तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिता म्हणून. तांकां दिसता समज BJP मत मारपाक वी कॅनॉट फोर्स एनीवन टू वोट फॉर. कन्विन्सूय करना मारनाका म्हणून. ना कित्याक चोय हांव म्हगे आहा तें बरोपण काँग्रेसा सांगतलोच. बट लास्ट एंड कितें रिजल्ट लोकांक दिसता बाबा हे मनशान समज आमकां हे पार्टीन बरें केलां जाल्यार ते ताका मातले अरे हें सगळें केलां पयलीं इतलीं 60 वर्सां कोण सरकारान केलां. काँग्रेस वालो मरे हे 10 वर्सां चोय मरे तूं सरकार इतली कोण काँग्रेसा 60 वर्सां आमगेले 5,500 रीण आहलें 1000 कोटी रीण आहलें. 10 वर्सांक 36,000 करोड रीण जालें गोंयचें. मागीर तूं 10 वर्सांक कितें केलें हिंगा भांगरा टायल्स घायले कितें घायलें तेशें आय मरे रस्ते बिस्ते 5 इट इज गॉन 100 टायम्स मोर द फ्रॉम 5,500 crores इट इज गॉन टू 36,000 crores. सो लोकांक चिंतपा जाय बाबा 30,000 कोट्यांचें आमी 10 वर्सां केलें कितें. फूल लोकां पासत इलेक्शन पावलें सद्या. लोकां पासत केलें वो आपणा पासत केलें स्वार्था पास इव्हेंटा पासत केलें हें लोकांक चोवपा जाय. फूल इलेक्शन मोडान आसा. डेफिनेटली हे वर्सा हें लोकांक सांगतले हे राजकारण देवाच्या धर्माना राजकारण करप न्हू. राजकारण म्हणटा जावपा जाय बेसीक लोकांक वस्त पावपा जायो. हे बारीक सामान लोकांक 1,500 येयले ना. लोकां बायलां व्हिडिओ हेंकां 600 म्हयन पयशे येयले नाय. अटल आसरा अजून आमकां इतली फॉर्म केले तरी 5 जाणां पयशे पावले नाय. हेल्था खातीर आमी फाटे आमगे हेल्थ सेंटरांक बाळ्ळी एम्बुलन्सां रावन आमी रडटाय. आतां पिसोण्यार म्हणटा थिंगा आमी झरोन थिंगा पिसोण्यार हेल्थ सेंटर इतू वर्सांनी हांवें तें कोण गेलां इनॉग्रेट करपाक तेंको जायना. खूंय गेले इनॉग्रेशन जायना. हेल्थ मिनिस्टरा सांगलां हें करया म्हूण. हेल्थ मिनिस्टर कडेन बिजी आसलो बट हे वच करपा जाय न्हू. तूं वचून इनॉग्रेट करपाचें ना बट सरकार तेंगे मरे कितें करून सामान पावपाय न्हू भितरी. हे हेल्थाक उदक बाळ्ळी दिसोन हाडटाले टँकरांगान हितूंगान लायट नासली हेल्थ सेंटराक. आतां तें मातशें पिसोण्या हेल्थ सेंटर आमी फाटीं लावन तें कोण घेयलां बट इनॉग्रेट करपाक हांकां टायम ना आनी सामान ना. सो दीस इज वॉट इट इज. राजकारण म्हणटा हें जावपा जाय सामान मनशाक वस्त पावपा जाय हका पावपा जाय एड्युकेशन पावपा जाय हें मेळना तांकां. फकत राजकारण बाकी भायल्यान राजकारण केल्यार जाता. देव बरें करूं. साम फूल मुडान आसा तूं. मुडान आहा हें काडपाक जाय. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B जैसे 9 मिनरल्स हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता. वेंचणुकीचे वारे कशें चल्ला हे आमी सोदतना एक मुद्दो प्रामुख्यान केपें आनी सांगे वाठारांत येता तो म्हणजे काजी विशयी. काजूकार म्हणजे काजू ज्यो करता ते लोक म्हणटा की जे आमकां काजू रेट आसा जो 110 रुपया 111 रुपया कितें मेळटा पर kg तो पुरना आनी ताका लागून काजू करप सद्या फायद्याचें ना. आतां कितें जालां टायम एंड अगेन जेन्ना SLM जाल्ली हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आमगेले एग्रीकल्चर मिनिस्टराकूय सांगिल्लें ही जी आमगेले केपेंचे मतदारसंघ जावं काणकोण सांगे हे मतदारसंघाक आमगेले ST जे बांदव आहाय हे चडशे हे काजूचेर जगताय आनी आफ्टर ऑलमोस्ट 6 months टायलसली वर्किंग इन दीस कॅजू प्लांटेशन तांकां 3 म्हयन्यांची एक पिकोळ मेळटा आनीक बेजीक तरी सपोज तरी प्रायस तरी तांकां तो काजूचो बियांचो मेळना जाल्यार म्हाका दिसता वर्सभर काम करून कांय फायदो ना. आतां सरकार सगळें मुखार वाडटा डे टू डे कंज्यूम जाता तें वाडटा बट काजूचो जो प्रायस काजूचो मोल आहा तेंच देंवता. 150 रुपयांकून आज सरकारान 121 रुपया केले आनी हांवें पयलें एसेंब्लीन सांगिल्लें बाबा हो 150 आतां 175 करचो म्हूण आनी 175 नासतना तेमी 111 केला. सो म्हाका दिसता सरकारान हॅव टू बी सिम्पॅथेटीक टू द पीपल आमगेले ST बांक कित्याक हो बारीक मोठो लोक हे धंदो करना हो बारीक लोक करता आनी जेन्ना सरकारा कडेन आनी कसलें जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज नाय एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक येना आनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावन हें समज तर काजू पिकावळाचे बियाचेर हे जगताय सरकारान म्हाका दिसता एटलीस्ट मिनिमम 175 रुपीज पर किलो करपा जाय. आजचो येतूक तरी काजींक तरी दिसती पळयो जाल्यार ते विंचपा लोयत कोनाय कित्याक रेटू ना काजूंक तशेंच साणून गेले कित्याक लेबर घान ते लेबराक कॉस्टू तरी तांकां येवपा जाय. 101 रुपयान कितें जाता
कांय जायना. सो म्हाका सरकारान एटलीस्ट हांव मागता तुगे माध्यमांतल्यान सरकारान मातशें तांकां एक दोळाळकायेन चोवन ₹175 पर किलो ही रेट करपा जाय. हां इतली बरी बियो चोय बट कांय ना. हय सांडून गेले कित्याक हे तांकां लेबराचे पयसो जायना. पयलीं काजूनी वचून बियो काडलेले लोक मारपा येताले. आतां चोरताय म्हूण सारकें. आतां कोण चोरा व्हरा म्हणटले म्हाका जाल्यार. मागीर आनी ना आमी दवरता आमचेर आनी येत. सद्या उर्राकाचो सिजन म्हणटा उर्राकान कांय फायदो मेळना म्हणटा. काजू विकल्यार तरी कितें मेळटा म्हणून. बीब केन्ना चिल्लाय तुवें? बिबी चिल्ल्या ते हातीक चका उरता दिसता म्हाका जाल्यार. पण एक हें जावपा जाय. अरे वा हार्ट ऑफ बिबे चिरप पावरफुल. हे सगळे एक्सपिरियन्स सगळे सक्सेस मरे सारको. काजू बिजो कोण येयलो मनीस आमी हान पळय भुरगे आसतना आमगे सोयऱ्यांगले हितून बारीक काजू वयता आमी हॉलिडेज आमी. फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस एवरीवेर एवरीवेर इन्क्लुडिंग पॉलिटिक्स. ये शेअरिंग इज लविंग. थँक्यू. शेअरिंग इज लविंग. आमी पळयलो शिगमोत्सव आनी शिगम्याचें राजकारण एटनाय कडेन उलयले आनी आमी सद्या ह्या केपें बाजारान आनी पळोवया कितें जाता. आमी पाविल्ले आसा केप्यां मार्केटान आनी केपेकार बाजारकार कितें म्हणटा ते जाणा जावन घेतले. पल्स कितें आसा विशय कितें आसा ते सगळे जाणा जावन घेतले आनी मेळटले केप्या बाजारकारांक. कारण जशें जंगलांनी जशें सह्याद्रीच्या गोपान रावपी लोकांची मतां आसात तितलीच खर मतां बाजारकारांची आसता. ओवरऑल वारें कितें चल्ला? ओवरऑल वारें न्ही तूं जनरल पिक्चर जर काडले जाय लास्ट टायम काँग्रेस जिंकले ओन्ली बिकॉज ऑफ मडकय फोंडा आनी शिरोडा. हे फावटी तिनूय BJP कडेन आसात आनी चान्सीस ना काँग्रेसीक कोणा खंयची पार्टी आसा जिंकपाक. हय सामकें स्टॅटिस्टिकली जर पळयलें जाल्यार आमी खंयच्या पार्टी ना पूण 90% हो BJP सोर तशें लागेल्या भशेन लागले. केपें आयली की भाजी खावची ती म्हणजे अंबिका भुवन हॉटेलांतल्यान. आनी आमचे बरोबर आसा ताचे पात्रांव सद्या. तुमचे पयलीं मेन म्हणटा कितले वर्सां पोन्ने हॉटेल? म्हजें म्हटल्यार एक्चुअल हें म्हज्या आज्याचे तेंपा वयल्यान. आजे तेंपा वयल्यान म्हजो आजो काशिनाथ शेट काणेकर. ताजे नंतर म्हजो बापूय आनंद काशिनाथ शेट काणेकर. आनी ताजे नंतर आतां तिसरी पिढी म्हटल्यार हांव औदुंबर आनंद शेट काणेकर. सो हे आतां जे आमचे आशिल्ले ते पयलीं आज्याचे पोर्तुगीज टायमा वयल्यान सुद्दां तांचे कडेन इवन गव्हर्मेंट ऑफिसा कडेन बी रिलेशन आशिल्ले पयलीं आनी आतां आमी चलयतात. तुमी चलयता? हय. अरे पात्रांव मेळटा राव चालू आसा. म्हणटकीर सद्या कितें जालां हे कितें आतां? म्हणल्यार हे हाका मोदक म्हणटा गुलगुला. एक्चुअल नेम इज कर्नाटकी पदार्थ गुलगुला. काडून दी. गुलगुला केन्ना आयकला? एक्चुअल हाका गुलगुला म्हणटात. स्पेशली हाचे मेड ऑफ मैदा हाडटा. ओके. पीनट्स आसता आनी हे खोबरें नाल्लाचे. हय खावूं? शुअर शुअर. इट इज नॉट दॅट मच स्वीट. ही एरिया आमची केपें मतदारसंघ आसा पळय तो मोस्टली पयलीं काँग्रेस. आमचो आमदार बाबू कवळेकार पयलीं इलेक्ट जाल्लो तो काँग्रेसीचे. बारे कोणाचे वता? बारे म्हटल्यार मोस्ट प्रोबब्ली मेनली आमकां जर बिजनसमॅनां अशें विचारतले जाल्यार रिगार्डींग टू मिडल क्लास लोक जे आसात तांकां नॉट एडवांटेज अशें म्हणल्यार रिगार्डींग टू कमर्शियल सिलिंडर्स आमकां हॉटेलवाल्यांक बी तातूंत भितर खूब वाड केली. तातूंत म्हारग जाला खूब. पण एक मेन सांगपा म्हणल्यार BJPन मातशें तांकां जाणटेल्यांक ह्या दृश्टींतल्यान खंयची वेगळ्यो वेगळ्यो योजना हाडून तांकां रिलीफ दिला.
पूण हांगा सांगपाचें म्हणल्यार हे केपें मोस्ट प्रोबेबली म्हाका जाल्यार दिसता चड चान्सीस 50-50 आसा. कुणावर मारा शिक्का? मोस्टली आतां सम पीपल आर टॉकिंग ते हाजे मेनली काँग्रेसीचेर RGB ना रेव्होल्युशनरी गोवन हांगा कोण ना, हांगा फक्त काँग्रेस आनी BJP डायरेक्टली. काँग्रेस BJP हय शुअर. काँग्रेस विरुद्ध BJP हात किंवा कमळ? काँग्रेसीक सद्या झुकते माप आसा हांगा म्हाका जाल्यार दिसता. चुकते माप म्हणल्यार चड मतां. चड मतां ना आतां ह्या आफ्टर दीस 5 years म्हणल्यार आतां जी 5 वर्सां जाली न्ही ताचे नंतर आतां जे पळय सिच्युएशन क्रिएट जाल्लें आसा एज पर इन्क्लुडींग म्हारगाय आनी हें अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार मोस्ट प्रोबेबली काँग्रेसीक चान्स चड मातशें झुकते माप आसा बट मोस्टली 50-50 आय विल से. 50. अबो बाबू आयलो. सगळे जाण वळखता सुशांत कुंकळेकाराक, ताची आनी वळख करून दिवपाची गरज ना. केप्यां तर ताची वळख करून दिवपाची मात्तूय गरज ना. केपेकार बाजाराक वळखता सगळे बाजार बाबू म्हणून वळखतात. बाबू म्हणून वळखता. सांग पळय वारें खंयच्या वटेन तें उलयता सद्या केपेचेच सांग वारें. केपें आतां मेन म्हणटा तें सद्याक आतां तुका सारकें सांगपाचें जाल्यार केपेंचे सगळे सावथ गोंयांतले जे हे आसात आमचे कोण ते वोटर्स आसात ते सद्याक विटल्यात काय आसलें म्हाका. आतां ते हाजे पयलीं एक 6 दीस पयलीं चलताले कोणाक इलेक्शनाक टिकेट मेळटली कोणाक हें मेळटलें हाजेर सगळी चर्चा जाली. आतां फकत एकूच सद्याक चर्चा जाल्ल्या हे आमचे इलेक्शन बी कशें लडत उर्राक खंय बरो मेळटा आनी रेट खंय बरी आहा. कारण लोक इतले बेजारले आसा. आज कोण म्हणटा ही कोण ती BJPची कोण म्हणटा एक पयले दीस म्हणटा शिपाली वय देत दुसरे पल्लवी देपे येत जाले. आतां पयर कोण उत्पल पत्रकाराक दितात जाणा दिवचे काय ना दिवचे म्हजे बरोबर काम करपी दिवपाचे काय आं शेफाली म्हजे बरोबर काम करपी खंय हातून तरुण भारतांत आतां म्हणटालो तो उत्पला मेळटला म्हणून. उत्पला मेळपा जाय. सावयो रॉड्रिगीसाक घातलो. बरें देव बरें करूं. बरो मनीस देव बरें करूं. नरेंद्र सावयकर पल्लवी देपे ना घेवन ना तुमी. हां उत्पल इज ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ. उत्पल सगळे सध्या खिचडी जाल्ल्या. कॅन्डिडेट कोणूय आसूं विशयांची तरी खिचडी ना. आमी केप्या विशय कितें आसा? केप्याक विशय म्हणटा तो आतां एक आतां केपें म्हणटा जर पळयलें जाल्यार ही काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सी. कारण बाबू कवळेकर जेन्ना हांगा स ते वेळा जिखून आयलो सतत आनी अशें म्हणटाले की बाबूची काँग्रेस मतां आनी BJPची मतां म्हणून बाबू इजी जिखून येतलो. पूण बाबू ह्या फावटी पडलो. आनी काँग्रेस एल्टन कंपेर टू बाबू एल्टन म्हणटा सामको नवो भुरगो होय आयलो. सो बेजिकली हांगा कंपोजिशन आसा तें आतां जर सगळी जर आमच्या पंचायती पळयल्यो जाल्यार त्यो BJPक फेवरेबल आसात. आनी केपेची जी म्युन्सिपालिटी आसा आनी हांगा आनीक अवेड्या म्हणून एक हें आसा पंचायत ती बेजिकली काँग्रेसीक वोट करता. सो अशें म्हणल्यार 50-50 सद्याक म्हणल्यार वोटर्स जायत पळयल्यार. विशय कितें आसा सांग? विशय केप्याचो विशय म्हणटा एक म्हणटा केप्याक डेवलपमेंट जावना. केप्याक डेवलपमेंट जावं कितलें म्हणल्यार जाल्यार पसून एक ते पयलींचेच आतां हांगा जर पळयलें तर ते बिल्डींग दिसता न्ही त्यो एक 25 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्यो. ताजे म्हणल्यार केप्याची कांयच चेंज जावंक ना. आसा तशें आसा. अशें कशें आहा वेल्यान आनीक वेल्यार कंजेशन वाडलां आसतलें. केप्याक रस्ते सारके नात. हो आतां तुमी जर बाजाराक पळयल्यार हाजी आतां तरी मातशें बरें आसा कारण मायनींग बंद आसा. जेन्ना मायनींग ट्रक जाताले हांगा चलपाक मेळनाशिल्लें. ताका लागून जो हे बायपास म्हणटा तो प्रपोज केल्लो तोय बायपास जावंक ना. सो ओवरऑल जर सगळी अशी पळयली जाल्यार केप्याक डेवलपमेंट जावंक ना. एक केप्यां आतां तूं आतां बार्शा गेल्लो आसतलो त्या वटेन तुवें बार्शा पळयलें आसतलें कितें डेवलपमेंट जालो तो. आनी आज हे जावन कितलीं वर्सां जालीं गोंय मुक्त जावन कितलीं वर्सां जालीं 62 साली. सो अजुनूय तूं म्हाका दिसता एक गोंय मुक्त जावन एक 10 वर्सां जर 10-15 वर्सां जर गोंयांत जर तूं आयिल्लो आनी आतां तूं बार्शा आयला म्हाका दिसता जवळपास एकूच सिच्युएशन दिसतलें. अजुनूय ह्या हातूंत भितर एक हें आसा की
एम्बुलन्स वचपाक रस्तो ना, लोकांक अजुनूय त्या हाजेर अंतराचेर बसून हाडची पडटा, बरो ना जाल्यार दोंगर देंवून, अशी सद्याक परिस्थिती आसा. ह्या परिस्थितीक एक सेंटरान एक स्टेट एकठांय जावन केपेचो कितें तरी विकास करपाक शकतात काय कितें, होच एक मेन पॉयंट आसता. सारदीन पावूच ना म्हणटा लोकां कडेन. कोणा कडेन? सारदीन लोकां कडेन पावूंक ना. खरें सारकें गजाल. सारदीन लोकां कडेन पावूंक ना. पूण एक कितें तेन्ना आशिल्लें की तेन्ना बाबू कवळेकार हाजो भितर आशिल्लो, आमदार आशिल्लो, तो काँग्रेसीचो आशिल्लो, बाबून ताका नेट लायलो. सो हांगा हाका आमचे काँग्रेस सारदिनाक सायजेबल वोट्स पडली. पूण सायजेबल वोट पडले नंतर ताणें जें कितें करपाक जाय आशिल्लें तेंच करूंक ना. ताणें जर आतां तागेले हांवें कालच तागेले सगळे 5 वर्साचे ताणें खासदार निधीचे कितें मोडलां. हें जर तुका अजाप दिसतलें, सारदिनाक सगळ्याकाय चड खंय म्हणलें आनी तूं धारबांदोड ताडून धारबांदोडा हय कित्याक म्हणून खबर ना म्हाका. आनी सगळ्याकाय चड निधी कोणाक दिलो जाण तूं? गणेश गांवकाराच्या कॉलेजीक ताका दिला. सो एकंदर ही पण केप्याक जितलें लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें. आतां सगळें जर पळयलें, आतां हांगा तूं येता आसतना पळयलें आसतलें ते आमचे जो पयलींचो हे आशिल्लो नुस्त्या बाजार, तो एक कॉम्प्लेक्स तयार केल्लो. हो कॉम्प्लेक्स तयार जाल्यार विधानसभेचे फाटल्या हाका तो इनॉग्रेट केल्लो. विधानसभेचें इलेक्शन जाल्यार नवो आमदार आयलो, आतां हे आयले कितें ते आमचे खासदार कशी आयले, अजून तो ताजें पोझिशन मेळना म्युनिसिपालिटीक. कित्याक दिना? कंप्लीट केन्ना म्हणटात GSIDC. हय. आनी जे कितें आसतलें एखादी लायटीचें फिटींग उरतलें ताका लागून तसो आसा. तसो आसा. दुसरें आमचें हें पळय म्युनिसिपल आमचे केपेचें पुलीस स्टेशन पळय, ती बिल्डींग केल्यार तो स्ट्रक्चर मात नरकासुरात सांगाडो बी आसता पळय तसो तो सांगाडो एक उबो केल्लो आसा, तसोच दवरला. ती कंप्लीट जावपा ना. सो मेन म्हणटा हें सगळें आसा केपे कडेन लक्ष जें दिवपाक जाय आशिल्लें तें दिवंक ना, आमदारान दिवंक ना आनी कातरान दिवंक ना. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस. फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. शिके बोडे काढिले रे माधवा, शिके बोडे काढिले उजवून ल्यावऱ्या काढून लागले बा, उजवून ल्यावऱ्या काढून लागले. केपें मतदारसंघातल्या लोकांचे फक्त एकूच मागणी आसा, ती म्हणजे डेव्हलपमेंट. ते म्हणटा खासदार जो जातलो ताणें केप्यां येवचें आनी केपेंचे प्रश्न दिल्ली दरबारी मानचे. जशें सांगेकारूय म्हणटाले तशें केपेंकारूय. पूण केपें स्पेसिफीक ते म्हणटा की केप्यां आजून बदलूं ना. तूं जर पयलीं आयिल्लो तशीच आशिल्ले केप्यां, आतां आयल्यात तशेंच आसा. ते म्हणटा आमकां बदल जाय. सो जो बदल दिवपाची उतर दितलो ताकाच मत मेळटलें. तुमी पळयतात हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024 ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. आमी पुराय गोंयभर भोंवतले आनी तुमकां आनीकूय मतदारसंघांतल्यान लोकांचे आवाज तुमचे मुखार पावयतले. पळयत रावात गोवा न्यूज अप. नाम कर